ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ महिमेय देवनी महिमेन परिसरच्या त्या देवा आराधन करूया आम्ही आमच्या मुखार या सक्रामेंतांत हजार आसा तो सुदैव तोच आमचो स्वामी महिमेय आमच्या काळजो संरक्षक आमचो सोडवंदार आमची जतन घेवचो आमचो मोग करचो आमकां सोडोवचो सुटका दिवचो देव तो ताच्या महिमेंत आजच्या ताका आमी आराधन करया आमी नांव फावो किरकोळ रचना आमी खरी त्या देवाक ताच्या महिमे मुखार येवंक आमकां फावो केला ती भोगूंक ह्या येवकारिस्तान महिमेवंत देवाक महिमा दिव्या आमी स्तुती गावया आमी आराधन करया आमच्या काळजांत थावणो आमच्या किरकोळपणो देव तें उंच उबारून दी पवित्र करून दी म्हणून मागया ताच्या महिमेंत आमकां वांटेली करून दी ताच्या महिमेचो परजळ आमचेर तो पागोवन दी सर्गी संता भक्तांच्या त्या महिमेंत आमकांय तो भागीदार करून दी सगळ्या संता भक्तांच्या जम्याक या महिन्यांत आमी मान करता आसतना तांणी भोगलेली ते महिमा आमकांय भोगूंक फावो जावं दी तशें जाल्यार तें पवित्रपण जोडूंक सोमी आमकां फावो करून दी आमकांय आपणून ह्या घडये आमचेर परजळ घालून दी आमचेर दिश्ट घालून दी ताची महिमा जोडूंक आमकां फावो करून दी भोगूंक आमकां फावो करून दी आराधन करया आमी सोम्याक वंदन पाठोवया काळजांत तो नमस्कार करया आमी आमचो मान आमचें आराधन त्या देवा मुखार वचून दी सगळ्या संता पडोवंक भक्तां सांगता त्या देवाची स्तुती करया आराधन करून ताका देवाची कृपा आमचेर घेवंक आमकां फावो जावं दी ह्या घडये देव आमकां पळोवन दी देव आमकां आपणून दी ताची स्तुती करता आसतना ताचे कृपेची जर आमचेर तो देवोन दी ह्या घडये निरंतर आमच्या कुडींत आमच्या जिवांत आमच्या आत्म्यांत आमच्या काळजांत स्वामी आमकां ताका भोगूंक फावो करून दी ताच्या कृपेची जर आपणावंक ताच्या महिमे मुखार निरंतर ताची स्तुती करूंक आमकां एक दीस फावो करून दी देवाक आराधन करया आमी स्तुती तुकाची हालेलुया 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 तो देव तो रक्षक तो स्वामी सोडवंदार आमच्या मुखार आसा त्या देवाक ह्या किरकोळ काळजांनी आराधन करतना आमकां तो आपडटा आमचे किरकोळपण पयस करून ताच्या पवित्रपणान ताची कृपा आमकां दिवन ताच्या महिमा मुखार येवंक आमकां तो फावो करता तो देव आमचो रक्षक सांबाळचो देव किर्तनगार 130 किर्तनान 7व्या वळीन तो नियाळता विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यारी म्हजो जीव सांबाळता तुजो उजवो हात म्हाका निवारता तुजो उजवो हात म्हाका निवारता म्हजेर रागान जळतेल्या
दुश्मनांचेर तूं तुजो हात उबारताय देखून हांव तुका अर्गां दितां तुका आराधन करतां जेजू. ह्या सकाळींच्या वेळार ह्या सोम्या संगत रावंक आमकां फोव केला. सगळी रात आमकां कशी आसली आमकां कळीत आसा. कितेंय उद्वेग आसले जावयेत ती निराशा घेवन आयली हांव, ती बेजारा घेवन आयली हांव, दूख घेवन आयली हांव, कांयपणी अत्रे गिरादे घेवन आयले हांव त्या सोम्या मुखार सांगूंक की आसा तूं देवाच्या पांय तळा त्या युकरिस्तांत जेजू भेटोवंक. सोमी आमकां राखता. सगळी रात आमकां ताणें राखलां विघ्नार रांदतावन. परत एक फावटी त्या सोम्या सांगाता थोडो वेळ करसूंक आमकां फोव केला, आमकां मोण दिलां. कीर्तन 130 आनी 8व्या वळींत आमी वाचता. सर्वेश्वर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेश्वरा तुजो मोग ससना बाळता. ताच्या हातांचेर म्हजें नांव ताणें कसयलां. तितलो मोगाचो सोम्याक हांव. सोमी जतन घेता तर आमची. तर सोम्यान इतलो बरवसो आमकां दिला. आमच्या कश्टांत आमी आसावंगी, खंतीन बेजाऱ्यांत आसावंगी, आसे मदेन आसावंगी. कोणायशी विराराई आमचेर तापल्या. ह्या कोणायची विराराय आमी बघून आसाव. ह्या खातीर आमच्या मनांत आमी दूख रडता जावयेत, दुखां गळयता जावयेत. पूण कीर्तनकार 108 कीर्तनांत 13व्या वळीन सांगता देवा सवय आमी जैत जोडतेली हांव. देवा सवय आमी जैत जोडतेली हांव. त्या देवा सवय आमी आसाव तर कित्याक आमी भियेजय. तो आमकां जैत दितलो. कितेंच वायट आमचेर जैत व्हरोंक शकचें ना, आमकां बादा करिशें ना. तर मागीर कीर्तनकारा सांगता 50 आनी 9 कीर्तना 9व्या वळीन कीर्तनकार मागता म्हजे कटाये तुजेर म्हजे दिश्ट लायता. कित्याक तूं देव म्हजें कोटें. म्हज्या बोबारी तो कोटें उबारता. कितेंच म्हाका बादा करिना जावच्याक. तो देव म्हजे सवय आसा. कित्याक तोच समसासरो कीर्तन 140 आनी 6 कीर्तनांत पयल्या वळींत आमी नियाळ करता. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ. कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तो तयार. कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक तयार आसच्या त्या देवा समोर ह्यो घडयो करसूंचे आमचें बागणेंगे. ती बुजवण, तो संतोष, तें जैत आमकां तो फावो करता. आमचो संतोष तो वाडयता. आमचे कश्ट, आमचे दूख, आमची निराशा, बेजाराय तो हाळू करता. त्या सोम्या मुखार रावया. तर बावार्थान रावया. तर त्या सोम्याक आमकां आमी समर्पण दिवया. हे सर स्वादीक सक्रामेंता. सर मान तुका, होगळाप तुका, महिमा तुका आतां आनी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू ह्या येवक्रिस्तांत आदराच्या तुका आमी नमस्कार करून तुजें आराधन करता. महिमेन परजळच्या तुज्या मुखार सर्गीच्या समेस्त संता भक्तां सांगाता येवन तुका आमी आराधन करता. नोव्हेंबर हो म्हयनो संता भक्तांक समर्पिल्लो. तांणी तुजी महिमा बगलेलें रीत नियाळसो. आमकांय
त्या महिमेंत वांटली जावंक भाग्यवन जावंक आपोणे आसा म्हणून नियाळसो म्हयनो. तर त्या संत भक्ता सांगता मेळून तुजी महिमा ह्या घडी आमी वळखत हांव. तुजी स्तुती गाता हांव. ह्या घडये तुज्या मुखार रावन आमच्या सस्नीक रुपांतराचो मिस्तेर आमी नियाळ करूंक कशी व्हरता हांव. तुका देखचें म्हळ्यार बापाक आनी पवित्र आत्म्याक आमी देखचें सोम्या. कित्याक बाप आनी पवित्र आत्म्या सवय एक जावन तूं आसाय. ह्या येवकारिस्तांत तुजें आकर्शीत व्यक्तित्व मुखामोळीपण आसा. सर्गी आमी बगूंक आसचें महिमे बरीत मुखामोळी येवकारिस्तांत आसा. येवकारिस्तांत तुजे महिमे बरीत मुखामोळ आमच्या ह्या संवसारी दोळ्यांक दिसना. आंज बडवे तुज्या मुखार सरपडून पवित्र 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 म्हणून तुका उलो करून नमस्कार करतात तें आमकां दिसना. संत भक्तांनी तुजी स्तुती गावचें आमकां आयकना. आमी तुज्या महिमेच्या परजळा मुखार विस्मीत पवन मोरण अशें तूं तुजे मुखार मोडलीपण दवरताय. ताबोर पर्वतार पेद्रू जॅकोब आनी जोआंव तुज्या शिश्यांनी तुजें रुपांतराचें दृश्य देखलें. सोमी आमी हांगा तशें बरें म्हणलें तांकां बगलें. तुज्या अब्बल मनशा कुडींत अस्खत मनशा कुडींत तुज्या दैवीकपणाचो महिमेचें तुजें मुखामळ तो परजळ प्रकाशलो. तो तुजें आंग वस्तर जळजळीत हिमा बरी धोबें. तुजें मुखामळ सुर्या बरी परजळचें. मोइजे आनी एलिया थंयसर कितें घडलें तें पळोवन भियान गाबरलेले ते शिश सोम्या जेजू तुज्या महिमेचो मुखामळाचो तो परजळ पळोवंक आमी ना फावो. आमच्या पातकांनी आमकां रेवड घाला. आमची दिश्ट त्या पातकाच्या काळोखांत गैरी जाल्या. तुज्या दर्शनाक आमची काळजां नितळनात तरी सोम्या काकुळदार देव तूं आमची काळजां तुज्या काकुळतेन तो नितळ करताय. आमची दिश्ट गैरिकाचें मोड तूं आमच्या वेलें काडून आमकां उजवाड हाडताय म्हणून आमी पातयेता. सोम्या जेजू तूं आमचो सर्गी मुकुट जातलोय म्हणल्यार आमचो दुबाव वचून ना. तुज्या जिवानपणाची महिमा मोरी मगदलाणाक देखूंक तुवें दिली. जिवानपणाच्या परजळान भरलेलें तुजें दैवीक मुखामळ देखचें बाग एम्माउसाच्या त्या वाटेर दोगां शिसांक तुवें लाभयलें. हजारो हजार भाग्यवंतांक संत भक्तांक त्या तुज्या महिमेचो परजळ देखूंक आनी भोगूंक तुवें फावो केलें. सोम्या तुज्या मुखार रावन तुका आराधन करचें आमी त्यास आमच्या अस्कत बाबरतान तरी आमी तुज्या महिमेचें मुखामळ पळोवंक आशेता. तुज्या जळजळीत धवें आंग वस्तर सुर्या बरी परजळचें तुजें मुखामळ तुज्या सर्गीच्या महिमेचो परजळ रूप पळोवच्या आनी बगच्या त्या बागी दिसाक आमी अत्रे घेवन राखून रावता. सोम्या जेजू तुवें आमकां सर्ग बसयलाय. कितें ल्हान सॅक्रिफायस करता. तुज्या खातीर कितें वावंट करता. तुज्या पवित्र सभेंत आमचो जीव जरयता आमी. तुवें आमकां इनाम बसयलाय. म्हजी सेवा करतेल्याक
म्हजो बाप मान करतलो म्हण हांवें तुवें शांता भक्तांचो येदो व्हड जमोसो हाका साक्ष जावन आसा तर सोमया सगळो आमचो बरवसो तुजेर आमी दवरता तूंच आमची महिमा जा तूंच आमचें जिवीत तूंच सर्गी आमचो मुकुट हें देणें हें बाग त्या संता भक्तां सांगता आमकां फावो कर म्हणून आमी मागता बसया भवनांनी भयणीनो देवाची महिमा नियाळ करया आमी येवकरिस्तांत त्या सोमयाचो महिमेचो परजळ आमी बगया बरें म्हूण बगता जाल्यार दोळे धांपया आमचे भावार्थाचे दीस सोमयाचेर आमी दवरया कोचोवया आनी ह्या वेळार भजन आमी गावया सोमयाक आमच्या काळजांत बगूंक आमी प्रयत्न करया सोमया आपणून दी आमकां ताच्या महिमेचो परजळ आमकां दिवं दी म्हणून मागया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आमी नावडया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आमी नावडया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आमी नावडया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आमी नावडया भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गावूया भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गावूया आनंदान ताका हरसिया आनंदान ताका हरसिया सोबी संसार देवान रचलो सोबी संसार देवान रचलो मनशाक व्हरतो केलो मनशाक व्हरतो केलो कुर्बे देण्यान ताका बरलो कुर्बे देण्यान ताका बरलो मोगान सांगाती केलो मोगान सांगाती केलो मनशा समोर केलो देवान मनशा समोर केलो देवान आपल्या पुताक पाठयलो आपल्या पुताक पाठयलो आपल्या पवित्र रक्तान ताच्या आपल्या पवित्र रक्तान ताच्या राखलो देवान हो संसार राखलो देवान हो संसार महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आमी नावडया 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 हालेलुया 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 महिमेच्या देवा काकुळतीच्या
सगोराक आमी नावाडया महिमेच्या देव काकुळतीचो देव तो सगोरतो कुळतीच्या सागोरा त्या काकुळतीन त्याच्या महिमेंत आमकां वाटेली करता नावड्या त्या देवाक नावाडया आमी ताका आमी हरशिया महिमेच्या देवा ताची स्तुती करया सागोरा सगळ्या संत भक्तां सांगता मेळून नावड्या आमी हांगासर ह्या संवसारांत आसचे महिमेच्या या मरिपा त्या देवाच्या महिमे मुखार एक दीस हजर जावन ताची स्तुती करूंक फावो जावं दी त्या महिमेच्या देवाक त्या काकुळतीच्या सगोराक नांव वाडूंक आमकां फावो जावं दी महिमेच्या देवा ती काकुळ सागोरा तो देव आमचेर वचूं दी सलामी नावड्या तसो मोग आमकां दिवं दी त्याच्या मोगान आमकां आपडूं दी म्हण काकुळतीच्या सागोरा संतोषान आमी नावड्या महिमेचो देव तो काकुळतीचो सगोर त्या देवा मुखार आमी आसा ताका नावाडटा आसतना आमी ताका हर्शीत आसतना तो देव आमचे लागीं उलयता आमकां तो उजवाड दिता ताच्या उतरांनी त्याच्या उतरांनी आमकां तो भेटता त्या उतरांनी येवंक अशी महिमा तो आमकां उगडापी करता देवाचे उतार तेंच देखून श्रोमागारां बरयल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत 18व्या वळींत सांत पावल सांगता ह्या काळार आमी सोंसताव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे ते उगडापी जावं कशे ते महिमे सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हणून म्हाका दिसता फिलिपिकारां बरोवन दुसऱ्या अध्यायांत 8व्या वळींत सांत पावल सांगता मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आपणाकच कालतो कर मरणा पर्यंत क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो ह्या खातीर देवान ताका वंस उबारला महिमेन ताका नेटयला तो देव तसल्या महिमेक आमकां आपयता नवो आकाश नवी पृथ्वी केवल दर्शन मात्र नाही ते बगार तो एक अनुभव आमकां ह्या खातीर संवसारांत तें नवेंपण आमी बगोवंक जाय तसो महिमेचो प्रकाश परजळ आमचेर पडोवंक जाय नवो आकाश आनी नव्या पृथ्वीचो तो अनुभव संवसारांत आमी जोडूंक जाय तर ते देवाचे उतार आमी आयकोंक तयार जावया बशिल्ल्या कडेनच देवाच्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमचेर मागया उजवाड दिवचो देव तो आमची मनां उजवाडावन दी ताची उतरां आयकोंक आमच्या काळजांत जगोंक आमच्या काळजांत ती रोंबोंक आनी ह्या मरिपात तसो संदेश आमच्या जिविताक घेवन नवो आकाश आनी नव्या पृथ्वे ती मेटां काडूंक तो आमकां फावो करून मागोवन पवित्र आत्म्याची देणी आमचेर आमी मागया गितां मरिपात सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय सर्गीच्या रासाच्या कुरपे जरी देवोन ये वेगिंस्तु मोगाजरी सर्गीच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोने वेगीस तू मोगाजरी सर्गीच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोन ये वेगिंस्तु मोगाजरी सर्गीच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोने वेगीस तू मोगाजरी दर दिवच्या आत्म्या बेमुजे दावडाय
सर्गीच्या आत्म्या बेमोजे धांवडाय धर दिवच्या आत्म्या बेमोजे धांवडाय सर्गीच्या आत्म्या बेमोजे धांवडाय उजोच्या आत्म्या कंतमोची निवराय कुसुमच्या आत्म्या कंतमोची निवराय सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी देवाच्या पवित्र आत्म्या बघिया भवनाने विनिला सर्गीच्या संसाराच्या सर्व रचनांचेर देव उरलो तो आमचेर देवण येऊन दिया घडये आमच्या काळजा मनाने आत्मा येऊन दी उजवाड देऊन दे आमचे कान चतुर करून दे त्याचे उतार घेऊन को त्या उतराने आमकां तो आपणून नवे करून मागया त्या आत्म्याची देणी पवित्र आत्म्याची देणी मागया आम्ही आमच्या जिवांत आमच्या शिरांशिराणी पवित्र आत्म्याची सकत आम्ही मागया या बरोबर शांतपण आमकां येऊन दी आमच्या काळजा मनाने हे पवित्र आत्म्या ये देवण ये आमचे राव आमच्या काळजाने राव बिडार कर आमकां दापड पवित्र आत्म्या नवे कर आमकां तुझ्या उतरांची सकत घेऊन पवा कर हालेलुया 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 पवित्र आत्मे देवण ये सगळे आमच्या जम्याचेर देवण हांगसर तुझ्या आत्म्याची सकत हाडून ये उजवाड हाडून ये देणी हाडून ये त्या बरी आमचा काळोख पयस कर मतीसो आत्म्याचो काळोख पयस कर तुझ्या उतरांनी आमकां आपण तुझ्या उतरांचे सकत आमकां दी तुझ्या महिमेचो परजळ आमी बगच्याक नवो आकाश आनी नवे पृथ्वीचो अनुभव आमकां मेळच्याक हे पवित्र आत्म्याक धाड तुज्या आत्म्याक देवा पवित्र आत्म्याक आमचे दी धाड हालेलुया हालेलुया या घडये पवित्र आत्म्याची सकत घेऊन शांतपणे देवाच्या उतार आम्ही ऐकूया बसल्याकडे नुसतं उघडापणाच्या पुस्तकांत हांव 21 अध्याय तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी देखली पयलोसो आकाश आनी पृथ्वी नपयस जाल्ली दर्वे नासल्लो आनी हांवें पवित्र शार नवें जेरुसलेम देखलें हरिताक मेळोवंक वेचे ओकले बरी नेटोन आयतें जाल्लें तें सर्गा वयलें देवा थावन देवून येतलें आनी सिंहासना कुशीन थावन येतलो एक व्हडथाळो एप्री म्हणालो आतां पूण मनशां मदें देवाचें बिडार जालें तो तांच्या मदें रावतलो ती तांची परजा जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जी येता तो देव जातलो तांच्या दोळ्यांतलीं दुकां तो पुसून काडटलो मरण आनी विळाप रडणे वा दूख आनी काशिनान कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला देवाचें उतार हें देवाचें ओडपकार मुगाळ भवन आनी भयणीनो मोठ्ठो नियाळ ह्या देवाच्या उतरांचेर सांजू हांव ताच्या दर्शनांत नवो आकाश
आनी नवी पृथ्वी देखता. कितें तें पयलींचें सगळें नाश जालें. नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी विशिश्ट अणभव. आनी एका उतरान अशें आमी सांगीत तो सर्ग. सर्ग म्हळ्यार बापातय एकवटलेल्या देवाच्या शेळयेक आमी देखचें आनी बगचें. आनी एका उतरान बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्म्याक आमी देखचें आनी बगचें. तो सर्ग देवाचें बिडार थंयसर आतां जाल्यार देवाचें बिडार जालां. किर्तनगारी तें मागता सर्वेश्वराच्या घरी सदांकाल हांव जियेतलो. सर्वेश्वराचे घरी तो सर्गीस अणभव. साम पावलूच्या उतरांनी सांगचें तर दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, काळजान बगूंक ना तसलो संतोश जोडची ती स्थिती तो सर्ग. आनी मुद्दार सुनो आमी सांगचें तर शेळयेक विश्वासी रावल्ले ती महिमा आपणायतले म्हळ्यार सर्गीस संतोश जोडटले. अविश्वासींक उजव्याक उडयतले. सोम्या सांगाता रावल्ल्यांक सस्नीक त्या आनंदांत ती बुजवण जोडूंक फावो जातलें. त्याच तिकोण वांजेलांत ती उतरां आसात. शेवट पर्यंत रावता तो सस्नाक जियेतलो. शेवट पर्यंत सोम्या सांगाता रावचें. सांजो हांव ह्या दर्शनांत देवाची महिमा वाकांच्या त्या जमावेशांत उडयता. शेळयेच्या रक्तान तांचे दगले तांणी नितळ केल्यात. शेळये सांगता तांणी कश्ट सोंसल्यात आनी त्या कश्टांनी नितळ जाल्यात. ती नितळ जावचें त्या कश्टांनी. त्याग साकरी बी सामरी पात आमी नितळ जावचें. त्या दर्शनाक तयार जावचें आमी. त्या सर्गाक तयार जावचें. देखून जेजून सांगलां कोणी आपल्या बापायक आवयक भाव भयणीक सोडता तांकां ह्या संवसारांत 100 वांट्यांनी मुखल्या संवसारांत ससान जिवीत मेळटलें. तसो तो सर्ग. तर वांजेलांत आमी समजता त्याग केल्यार फुडल्या जिवितांत सर्ग आमकां खंडीत आसतलो. त्याग सॅक्रिफीस. सोम्याच्या कुर्साचें जिवन. लाजराचे आनी ग्रेस्त मनशाची ओपारी हांगासर उडा सकाळी येता आमी. ग्रेस्त मनशाक संवसाराचें सगळें आशिल्लें आनी कश्टांच्या लाजराक ताणें गुमान करूंक ना. हांव दोशी आसा देखून ताचेर कांयच ताणें दिश्ट घालूंक ना आनी ताका कोण फावो जालें म्हणटात. पूण ह्या संवसाराची दादोसकाय बगिनातल्या त्या लाजराक सर्गीचो महिमेचो परजळ फावो जाता. त्याच देखून सोम्यान 8 बागींत सांगिल्लें आसा दोंगरा वयल्या शिकोण्यांत आसा मातेवाच्या वांजेलांत आमी नियाळता बागी दुर्बळे तांचें जावन आसा सर्गींचे रास. आनी एकवत्रान अंतस्कनी दुर्बळी जावचें म्हणटात. असलो एक अणभव साम पावलून जोडलेलो. कुर्सायलेल्या क्रिस्त ताणें पाटलाव केल्लो त्याग सगळे बी सादवारी ताणें सोम्याच्या कुर्साच्या वाटेन तो सरलेलो आनी देखून तो सांगूंक शकलो म्हजी दांव हांव दवरलां, म्हजें झूज हांव जगलां. सर्गीच्या मुकुटाक आतां आत्रे गूण आसा. तर ह्या संवसाराच्या कश्टांवरांनी बाबर्तांत आमी तिरसनेन जियेल्यार संवसारांत क्रिस्ता खातीर ताच्या नांवा खातीर ताच्या महिमे खातीर आमी जियोवन ताची शिकोवण जियोवच्या खातीर आमी कश्ट भोगतना ह्या त्याग सॅक्रिफीस करता आसतना सर्गींच्या वाटेन आमी चलतले. तर सर्गींच्या त्या जिविताक आमी आमकांच तयार करचें म्हळ्यार तात्कालीक वस्तूंचेर आमचें गमान न्ही, तात्कालीक संतोशाचेर न्ही. बगर मनशापणाच्या मावल्यांक आमी गमान दिवचें. क्रिस्ताच्या शिकोवणेक आमी आमच्या जिवितांत वत्तो दिवचो. कश्ट आमकां मेळटले ह्या खातीर. दूख भोगतले कितें आमकांच उणें करी जाय, आमी आमकांच खाली करी जाय.
पूण फुडल्या जिविताच्या महिमेक हें सरी केल्यार हे कश्ट कांयच न्ही म्हणटा सांव पावल. आनी देखूनच किर्तन घरा सांगात आमी मागोवंक जाय, सर्वेस्परा म्हजी तपासणी कर आनी पळय, हांव वांगड्या वाटेन वयता जाल्यार म्हाका तिदवण म्हाका सारक्या वाटेन चलोवन व्हर. खंयची ती सस्तीक जिविताच्या, किर्तनकार म्हणटा म्हाका सस्तीक जिविताच्या वाटेन चलोवन व्हर. तो जावन आसा सर्ग, तसो तो नवो आकाश आनी नवे पृथ्वेचो तो अणभव. तो जोडी जाय संवसारांत तसल्या अणभवाची मेटां आमी जोडूंक जाय, काडूंक जाय. सर्गींच्या सुखा कत्रेकूंक जाय. त्या खातीर जेजून बाशलेलें नाम जोडूंक ताच्या वाटेन त्याक सक्रिफिसाद्वारे कुर्साद्वारे आमी तसो पटलाव करूंक जाय. हें जिवीत सर्गी एक दीस आमकां पावस जावच्या खातीर समेस्त संत भक्तांनी जियेली ती जिणये रीत आमची करून घेवच्याक ह्यो क्रिस्तांत सोमी आमकां कोडपा दिवं दी म्हणून आमी ह्या घडये मागया. जेजून तें बागीपण बसयलां, बागी बरवसो तशें तें व्हरतो आनंद आसा, ताची महिमा ती, तसो तो आनंद आमकां पावस जाय. संवसारांत तसले अत्रेगाण आमी जियोंक जाय सोम्या खातीर. तसलो बरवसो आमी जोडून एक दीस आमचो तो जावच्याक सोमी आमकां पाव करून दिवन मागून गीत आमी गावया, दायकन उबी रावया. बागी बरवसो जेसू. कोंकणी भक्ती गीता बुकांत पेज 379. बागी बरवसो जेजू म्हजो, रूपकारे आनंदासो सर्गीय दायजी बाळ देवासो ताच्या रक्तांत नितळ केलो. हे मोजे गायन मोजी आशा वनों तारुका दिसा. हे मोजे गायन मोजी आशा वनों तारुका दिसा. आणि भावा बहिणीनं दिबी घाली आमी बागी बरवसो त्या सोमयातय ताचेर आमचो बरवसो दवरूंक जाय, ताका आमकां समर्पण दिवंक जाय. कित्याक किर्तन 121 थंयसर नियाळ करता आमी सगळ्या वायटांतलो सर्वस्फूर्त तुका राखतलो, तुजो जीव तो सांबाळटलो. त्या देवा मुखार आसा ताचेर आमचो बरवसो. ह्यो कशा आनंदाचो तर उपकार जावन आसा. तो सर्वेस्पर आमकां आदार दिवंक शकता. किर्तन 121 दुसऱ्या वळी नियाळ करता हांव. सर्वेस्परांतल्यान येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. मुंदर सुनो थंयसर नियाळता हांव. किर्तनकार सांगता तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना, तुका राखता तो निदाना. सर्वेस्पर तुका सावळी दिता, सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. तर आमचे दोळे धांपया आमी, हात सोडया, आमच्या हृदयार आमचे हात दवरया. त्या सोम्याक आमकां आमी समर्पण दिवया. भावान आनी भयणीनो, येवकारिस्तांत आसले त्या जेजूक आमकां आमी भेटोवन दिवया. सगळें आमचें जिवीत, आमच्या व्यक्तीत, आमची कुटुंबां पवित्र येवकारिस्तांत आदाराच्या सोम्या जेजू
तू आमचेर दिश्ट घालून आसतना आमकांच तुका आमी समर्पण दिता ह्या भोव पवित्र तळार सांत जुजे वाज आपले जिवीत तुका भेटयलेलो तो ह्या अर्पणाद्वारे मात्र स्वार्थाच्या हातेर तो जावंक पावलो असुमिया आमचें जिवीत तुका आमी भेटयता आमच्या अस्खत किरकोळपणा सांगता तुका आमी समर्पण दिता आमची कूड अस्खत ती ना भलायकेची जावी येत हांगासर ह्या थळाक आमी आयल्या तेंच घेवन तुजी आशिर्वादाक घेवंक छंचल आमचें मत आमचें कितें विरारे हाडून आयल्या आमचें दूख बेजारे कश्ट हाडून आयल्या संतोश हाडून आयल्या हर एक तुका आमी समर्पिता आमची कूड कुडेची हर एक विश्व तुका भेटयता समियान जेजू आपोड तूं तुज्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण आमकां तूं दी ह्या घडये ह्या पवित्र उक्करिस्तान तावण समिया तुजे पदवे आमचेर तूं दाखय आमकां तूं आपड तुज्या पदवेन तुज्या सक्तेन आमकां भर आमच्या शिराशिरांनी तुजो जीव वाड सोमिया जेजो आमच्या हाता पांयक सुडसुडाय दी बरी भलायकी दी आमकां आमच्या मती शांतपण दी सोमिया जेजो सगळे आमचे विराराय निराशा कितें आसात कश्ट मतींत आसा छंचलपण आसा पयस कर बरवसो तूं हाड संतोश हाड समाधान हाड सोमिया जेजो बुजवण आमकां दी आमी सुडसुडायन तुजी सेवा करूंक ह्या पवित्र सभेन तुजे खातीर वावर करूंक फावो कर सुडसुडान आमच्या कुटुंबाचो वावर करूंक फावो कर सुडसुडान दीस पडतो ग्रास सोडूंक सोमिया आमकां तो फावो कर आमच्या वावराचेर तुजे आशिर्वाद घाल सोमिया जेजो आमी आमची कुटुंबां सोडून आयल्या हांगासर तुका देखशाक तुका बक्षाक त्या कुटुंबांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल आमची घरां आमची बिडारां ल्हान या व्हडती तुजी बिडारां जावं दीत तूं थंयसर बिडार कर तुका देवाक निरंतर थंयसर आमी आराधन करूं स्तुती करूंक आमकां फावो कर आमच्या काळजांनी यात्रेक दी संवसारी संगतीक मात्र न्ही वस्तूंक मात्र न्ही बगार तुका फावो जाल्ल्या त्या आत्मीकपणाक थंयसर आमच्या कुटुंबांनी जागो दिवंक सोमिया तुजी स्तुती करून तुज्या कृपेचे जर आमच्या कुटुंबांनी आपणावंक सोमिया आयकडे आमकां हर एकल्याक तूं फावो कर आमच्या हर एक कुटुंबांक तूं फावो कर त्या आल्तारी मुखार येवन सोमिया तुजी स्तुती करता आसतना कृपेचे शिवर आमच्या कुटुंबांचेर कुटुंबा जिविताचेर हे येवन येवन दी हर एकल्याचेर तूं कृपेचो शिवर वत आपड तूं हर एकल्याक तुजी कृपा दी भलायकी दी आमच्या कुटुंबांनी आसले मनस्ताप ना समाधान पयस कर संतोष आनी समाधान दी एकामेका हुंदोण वचोंक स्वस्तिकान जिवंक एकामेका बोगसूंक एकामेका सोडतोड करूंक सुदारसूंक आमच्या कुटुंबांनी समाधानान जिवंक फावो कर आमी तुका भेटयता आमच्या कुटुंबांतल्या धाकट्यांक ल्हानांक आमच्या भुरग्यांक तांचे नेणटेपणाचो रखणो जात गुणाशी गुणान ती वाडलेली जावं दी सोमिया जेजू तांची जतन घेवच्याक आमकां वडिलांक तूं उजवाड दी कृपा दी पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन आमकां दी ह्या भुरग्यांक बरें शिकाप जोडूंक तांकां फावो कर ह्या खातीर तांकां गिन्यान मत उजवाड दी सर वायटांतल्या दुश्शक्त्यांतल्या पिडेशिड्यांतल्या दोन घराक खंयच्याच वायटाक ती बादाक जायना जावं दीत बऱ्या गुणांनी सेगुणांनी ती वाडोवन दीत कसलेच माध्यमाचे वायट प्रभाव वळख जावन वांकड्या वाटेकी भुरगीं आमच्या कुटुंबांत वचना जावं दीत आमच्या कुटुंबांनी तूं तांकां राख सदांच बाबर्तांत वाडलेलीं जावं दीत आमच्या वाडलेल्या भुरग्यांक बरो फुडार तूं फावो कर बरो वावर तूं फावो कर तांच्या मरिपात कुटुंबांत संतोश सोडून दी तुजी बेसांव आमकां तेच मापान लाभून दीत आमी तुज्या मुखार हाडटा आमच्या मोगाच्या सगळ्या मनशांक कोणा खातीर आमी मागता म्हणून सांगला ह्या घडये सुम्या तांकां तुज्या पांयां तळी अर्पिता कितल्या जाणांनी आमचे मागणें विचारलां तांचेर तुका काकुळतीची दिश्ट घाल सोम्या आपड तांकां कितें गरज आहा तांकां तांची पिडा शिडा आसल्यार पयस कर ना समाधान आसल्यार तांकां समाधान दी तांचे कश्ट संकश्ट पयस कर बेजाराय पयस कर संतोश हाड तांचो संतोष जोडतो कर तांची योजना तूं आशिर्वादीत कर सफळ कर
तुझे बेसवा तांच्या जिवितांत ताच्या कुटुंबांनी तांकां जोडूंक फावो कर. आमी तुज्या मुखार हाडटा. आमी खंय खंय थावन आयल्या सगळीं आमची पिरगज कुटुंबां, आमच्या देशांतली सगळीं कुटुंबां, सगळीं पिरगज तुका आमी समर्पिता. ह्या पिरगजांनी आमच्या वाड्यांनी समयान जेजो तुज्या काळजाचो मोग आमी ती दिवंक वांटूंक आमकां फावो कर. तुज्या उतरांचो उजवाड एकामेका दिवच्याक आमच्या समुदायांनी थंयसर संगात येवंक आमकां तो प्रेरीत कर. आमचे ते आसले वायट चिंता, नकारात्मक चिंता पयस कर. एकामेकाक कोणाक कसं आमी बाधा करनासतना आमच्या वाड्यांनी, आमच्या समुदायांनी, आमच्या पिरगजेन एकामेका विशीं वायट उलयनासतना आमच्या सगळ्या आमच्या लोकांक तुज्या आत्म्याच्या शक्तीन तूं भर. कितें दुश्ट आसा थंयसर, वायट आसा तसलें नकारात्मक चिंतना आसात, पिरगजी एकवट पासळचें तसलें वायट करण्यो कोणाक करूंक ओडणी येतात ती तूं उमटून काड समया तुज्या भोव पवित्र शक्तीन. तांची चिंतना तूं भाग्यवंत कर, पवित्र कर, सारक्या वाटेक तांकां हाड समय येतो. तुज्या सुवार्थेच्या वाटेक हाड, उजवाडाच्या वाटेक हाड, तुज्या कृपेच्या वाटेक तांकां हाड. सगळ्यांनी पवित्र सभेन तांकां अशी जबाबदारी पाळूंक समुदाय मोगास एकवट बांदून सगळ्यांनी वावर करूंक तूं उमेदवंत कर. तुमच्या वाड्यांनी सांगत येवं सेवे मरी पात तुका सोम्याक थंयसर हजर करूंक फावो जावन आमच्या कुटुंबांनी संतोष वाडोवन दे. आमची कुटुंबां वाड्यांनी जे हस्ते तूं दाखोवंक आमकां तूं प्रेरीत कर. सगळीं आमची पिरगज कुटुंबां तुज्या राजो संतोष प्रसारचे घराणी जावं दीत. थंयसर तुज्या आशिर्वादाचो शिवर देवून येवं दी. सगळे आमच्या पिरगज कुटुंबांनी एकामेकाक गौरव दिवन एकामेकाक हुंदून जियोंक थंयसर तुज्या महिमेचो परजळ आमी भोगूंक फावो कर. कितें नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी आमी नियाळ केली, हे आमच्या पिरगज कुटुंबांत तसलो अनुभव जोडूंक एकामेकाक जोडूंक दिवच्याक तो सर्गीचो संतोष आमच्या पिरगजेंत भोगूंक एकामेकाक वांडच्याक तसले चिंतपाचें जावन वावरच्याक समर्पीत क्रिस्ती लोक जावच्याक सगळे आमच्या लोकांक तूं उर्बेवंत कर. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीने उजवाडान भर. तुज्या पवित्र आत्मा आमचेर धाड समयांचेर सगळे आमच्या लोकांचेर तूं धाड. हे काळजाचे एक म्हणून कर. सगळे आमकां याजकां धार्मिकां सर बाबार्थी लोकांक आमी एकवटे जावन तुज्या मिस्तीक कुडी खातीर वावर करूंक तुज्या राजो संतोष ह्या मिस्तीक कुडीन भोगूंक आमकां फावो कर. आशिर्वाद कर समयांचेजो. तर हें समर्पण समयांचेजो तुज्या पवित्र काळजाक आमी करता. ह्या जाग्यार तुज्या माते मरयेच्या आमच्या सगळींच्या आवयच्या मजतीन तुका आमी तें अर्पिता. तें तूं मांडून घे, आशिर्वादीत कर. आमीन. आनी भाव भयणीनो सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. गाणान पुस्तकां 6 अध्याय नियाळ करता आमी. सर्वेश्वर आपले मुखामळ तुका दाखोवन तुका आशिर्वाद दिवं. सर्वेश्वर देव ह्या घडये ताच्या मुखामळ आमकां दाखोव, ताची शांती समाधान आमकां दिव. त्या सोम्याच्या आशिर्वादाक घेवंक तर तयार जावया आमी. गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक. येद्या व्हडा सक्रामेंताक सासणां नामान करूया.
देवा तुझ्या विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टां सोगडा असतोय आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणे सोबळ सदांच आमचें आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करून दयन आमकां फावो कर जो जियेताय राज करताय सस्नाच्या सस्ना सुमिदेव मुझ्या घरा आज आयलो सुमिदेव मुझ्या घरा आज आयलो हांव जालो तुजो तूं जालोय म्हजो हांव जालो तुजो तूं जालोय म्हजो जीव म्हजो उल्हासान भरलो जीव म्हजो तुजे थंय संतोसलो सुमिदेव मुझ्या घरा आज आयलो रायसरगीचो म्हजो इश्ट जालो मोग तुजो कोरो जीव पासून दिल्लो मोग तुजो कोरो जीव पासून दिल्लो सस्नीक तो मीत मेरनातलो दादोशी करसो मोग तुजो सुमिदेव मुझ्या घरा आज आयलो रायसरगीचो म्हजो इश्ट जालो संतोषाच्या उमाळ्यारी भरून काळजा आमची तुझे दैव बारून तुका हर्सून तुका वर्णन गायता एका पाण्यां संतोषाच्या उमाळ्यानी भरून काळजा आमची तुझे दैव बारून तुका हर्सून तुका वर्णन गायता एका पाण्यां वंदन तुका सोनिया वंदन तुका दुनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दुनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दुनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन
आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्माचे एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाळ भावांनो आणि भयणींनो, देवाची महिमा जेजू क्रिस्तान आमकां उगडापी केल्ली ती ह्या युकरिस्तान त्या महिमेचो अनुभव आमी जोडटा. असलो अनुभव जोडूंक आपणाक कसं समर्पण दिल्ली सांत सिसिलिया तिच्या स्मरणी पवित्र सभा आयच्या दिसा करता. भावार्था खातीर कश्ट दोग सोंसतना वळवळे बगतना देवाची स्तुती करच ती मरण पावता. आनी देखूनच कश्ट अनवरांनी देवाची स्तुती करून ताची महिमा जोडलेल्या तिका पवित्र सभेन भक्ती गितांची भक्ती संगीताची पात्रोण म्हणून तिका बोलायलां. आज अरी एकल्याक आमकां त्या देवाची स्तुती गावंक आपण दिला. त्याच देखून देवाची स्तुती आमच्या काळजांत तावून देवाक आमी भेटोवंक जाय. देवाचीं उतरां आयच्या पयल्या वचपांत आयकोनच्या बरी आमच्या काळजांनी घेवंक जाय, रमोवंक जाय. देवाच्या उतरांनी आमचें जिवीत आमी सोजूंक जाय. तो व्हडलो ह्या मागण्याच्या घरांत देवाक करसून ताची स्तुती घेत आसतना एक दीस सर्गी त्या देवाची महिमा जोडूंक ताची स्तुती गावंक सांत सिसिलिया बरी आमकां फावो जातलें. तर हाच्या शुभ वर्तेंत आमकां मेळचो उजवाड. देवाच्या घरा मागण्यांत येवन देवाचो तो अनुभव जोडूंक निरंतरी आमच्या काळजांनी अत्रेक वाडोवन दी. ही कृपा स्वामी आमकां दिवं दी. हे बागी एक दीस सर्गी आमकां फावो करीत मागून हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. देव आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानता तसलें जायचें आमचें उणेंपण वळखून घेवया. देवाचें बक्षणें मागून नितळ काळजान ह्या बलिदानाक तयार जावया. हांव पत्की सरपत वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता. कोणान चिंतून कोणांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपत वेदार देव आमची काकूळ करूं आमची पथकां बक्षून ससनाच्या जिविताक आमकां पावो. आमेन. प्रार्थोव्या. सर्वेश्वर आमच्या बापा सांज तुझे वाजाक परजळीत मागणी आनी दुबळे गायचे जिणी जीवन तुझ्या परजेक देखीक बरी जिविता मुखांत साक्षींक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्घ दिता. आमी ताच्या पावलांनी सोलोन मागण्याच्या आनी दुबळे गायच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हणून मागता. आमच्या स्वामिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवयता करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तळ हांवें जुवावन सर्गींत हांव आयकल्लो ताळो परत्यान म्हजे लागीं उलोवन म्हणालो, वस दर्याचेर आनी भुमीचेर उबो रावन आसा त्या देवदूताच्या हातांत चडोवन आसलेलो कवळो घे. देखून हांवें देवदूता सरशीं वचोन तो ल्हान कवळो म्हाका दी म्हणून विचारलें. ताणें म्हणलें, दर घे आनी खा. तुज्या पोटाक तो कोडू जातलो खरें, पूण
तुज्या तोंडाक तो मोवा बरी रुचीक लागतलो. देवदूताच्या हातांतलो तो धाकटो कवळो घेवन हांवें केलो. म्हज्या तोंडाक तो मोवा बरी गोड मारलो, पूण हांवें कातस म्हजें पोट सगळें कोडूस जालें. तेदवा म्हाका सांगलें, साबार पर्जा, देसा, बासा आनी राया विशान तुवें परत्यान प्रवाद करीत जाय. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजें उतार म्हज्या तोंडान मोव कशें सर्वेस्परा. तुझे उतार म्हज्या तोंडान मोव कशें सर्वेस्परा. सगळी संपत म्हाका मेळलेले परी म्हजे वोण तुजी विधी वचनां वर्णीत आसात. कित्याक तुज्यो आज्ञा म्हजो संतोष, तसूं म्हजें सलाहेदार. श्लोक. तुझे उतार म्हज्या तोंडान मोव कशें सर्वेस्परा. तुज्या तोंडान तावन येता ती नियमां म्हाका रुपे आनी भांगरा प्रास चड मोलादीक. तोंडान मोवा प्रास चड गोड रुचीक. तुज्या उतरांची गोडसाण म्हज्या काळजाक. श्लोक. तुझे उतार म्हज्या तोंडान मोव कशें सर्वेस्परा. तुजी कुशी म्हळ्यार म्हजें ससनाचें दायज, तीस म्हज्या काळजाचो आनंद. तुज्या आज्ञाक आशेवन लालयेवन आसता, उक्त्या तोंडान हांव उद्गारतां. श्लोक. तुझे उतार म्हज्या तोंडान मोव कशें सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. मुझे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेश्वर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तो बोल जेजू देवळा भितर सरलो. थंय व्यापार करनासतल्यांक भायर धांवडावन ताणें म्हळें, म्हजें घर एक मागण्याचें घर म्हणून पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, पूण तुमी तें सोरांचें बुयार केलां. तो दीस पडतें देवाळांत शिकयतलो, पूण प्रधान याजक, शास्त्री आनी लोकांचे मतपरी ताका नाश करूंक सोदतले. कितें उपाय करचो म्हणून तांकां कळनातलें, कित्याक लोक सक्कड जिवसून ताचें शिकोवण आयकतालो. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, कम फील एट होम. कम फील एट होम. तुजेंच घर म्हणून चिंत. हें एक व्याख्यान जायते फावटी आमी आयकलां जावयेत हेरां जावन, या आमीच जावन हेरांक सांगलां जावयेत. आमचें घर आसा पळय तें आमकां मोगाचें. आमच्या सयऱ्यांकी, आमच्या मोगाच्यांकी तें मोगाचें जाय जाय, कम्फर्टेबल जाय जाय. आमच्या घरा हेरांनी ये जाय, रावो जाय, अशें म्हणून आमकां आशा आसता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमकां क्रिस्तांवांक एक घर मात्र न्ही आमचें, आनी एक घर भोव लागशिल्लें तेंच आमचें देव मंदीर. खंयसर आसल्यार खंयच्या जाग्यार ल्हानशें गुडी म्हणून आसा तेणे मिसांव गांवांनी देवाचें घर अशें म्हणटात. थंयसर आमचें क्रिस्त जिवीत आराम जाता, अंती थंयच जाता. आमची इगर्ज, आमचें देव मंदीर तें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा. तें मागण्याचें घर म्हळ्यार देवाचें घर, देवा बेडचें घर. ह्या घरांत आमकां कितें आत्मीक मेळटा. आमच्या क्रिस्ती जिविताच्या पैनाक देवाची कृपा लाभता. भावार्थाचें शिकवणो आमकां मेळटा.
देव मंदीर तर म्हळ्यार मागणें करूंक येवचो जागो. आमची खंत बेजाराय कस संकश्ट सांगोण ती हाळू करूंक समाधान जोडूंक आमी येवचो जागो जायत्यांनी सांगलेलें आसा. थंयसर वचून बसून सक्रामेता मुखार थोडे मागणें करता आसतना भायर येतना हळवाई भोगलेली आसा. हप्त्याक उपरांत इगर्जेक वचून सगळ्या हप्त्याचें कितें बेजाराय आसा थंयसर वचून जाता आसतना तें देवाचें उतर आयकून मागणें करून समाधान भोगलेलें आसा. थंयसर मागण्यांत देव आमचे थंय येता, आमचे थंय बिडार करता. थंयसर सुरवात जाल्लें ते निर्जी कोडी थंय साडटात, त्या इगर्जेंत साण्ण बेंजार करतात. तर मगाच्या बाबणांनी बेनिनो देव मंदीर आमकां कितल्या मोगाचें अशें कितलें वर्तें म्हणून खंडीत जावन आमी समजोवयात. पूण सुरविल्या शतकांनी 2-3 शतकांनी देव मंदिरां नातरलीं. क्रिस्तांवांचेर कठीण दगदोणी आसली, त्या वेळार देव मंदीर उबारूंक सोडूंक ना. पूण कोणसांती रायन उपरांत प्रगट तरान सांगाता मेळोवंक, देवाक मागणें करूंक, आराधन करूंक, देव मंदीर उबारूंक अवकाश करून दिल्लो. पोरण्या सोल्लो आमी पळोवन तर देव मंदीर तांकां कितें, देव मंदीर तांकां जेरुजालेमांतलें मंदीर, तें टेंपल तें बांदप. सल्मा रायण तें उबारिल्लें सोबीत तरान बरें करून. त्या विशयांत रायांच्या पुस्तकांत आमी नियाळ करता 7व्या-8व्या अध्यायांत ह्या विशयान नियाळ आसा. मात्र न्ही उपरांत थंयसर त्या देवाच्या मंदिरा खातीर देवा कडेन प्रार्थना करता. अशें कितें मागता तो, तुजी कृपाळ दिश्ट दीस आनी रात ह्या मंदिराचेर आसून देवा, ह्या सुवातेर तुजो सेवक करता तें प्रार्थना तूं आयकोन घे. सर्गीन धांवन ही बोब आयकोण ताची तूं काकुळट कर म्हणून मागता. हे मंदीर तुज्या नांवाच्या महिमेक तें उबारलां म्हणून जाणा जा देवा. अशें त्या मागण्यांत मंदिराचें वर्तेंपण आनी पवित्रपण आनी तो शेवट कितें आसा पळय तें सल्माराय नियाळटा. थंयच पोरण्या सोल्ल्यान पळयता आमी पास्कांच्या फेस्ताक एप्रील म्हयन्यान तें आसपासच्या सगळ्या जुदेव लोकांनी वचोंक आशिल्लें. आनी त्या गांवांत ते पयशे आसात न्ही चलावणेंत आसतात, करन्सी. थोड्या कडेन दुसरे, हेर जाग्यांनी दुसरे ते घेवन येतले. आनी देखून थंयसर फेस्ताक येता आसतना दुडू एक्सचेंज जायचे न्ही, दुडू वाटायतले थंयसर देवाळांत आसतले. मात्र न्ही देवाक बलिदान भेटोवच्याक कितें मणजा तिगी कितें फारवे या सुकणीं थंयसर आसलीं विकतले आनी हें सगळें थंयसर देवाळा भितरच जातलें. तो मागण्याचो जागो म्हणलें तें विसरल्लें. एका रितीची व्यापार म्हण येता तसलें घुसपट गोंदळ थंयसर त्या मंदिरांत दिसून येतलें. आनी जेजू थंयसर वेता आसतना ही परिस्थिती पळयता ताका राग येता. हेर खंयच्याय संदर्भात जेजूक त्या रितीन राग आयिल्लो ना. हांगासर ही परिस्थिती पळोवन ताका राग येता. तो हेर वांजेलान दुसऱ्या कडेन आसा, सुंबाची चाबूकशी विणून तो तांकां भायर धांवडायता, सगळ्यांक दोदून दिवन धांवडायता आसतालें. जेजू सांगता तुजें म्हजें घर मागण्याचें घर, म्हजें घर मागण्याचें घर. तुमी तें स्वारांच्या भियार केलां, ह्या व्यापाराची सांत केला म्हणून दुसऱ्या वांजेलांत आमी नियाळता. मागण्याच्या घराची देसवाड जातना जेजू पळोवंक जावंक ना तें वांजेलांत आमी नियाळता. कित्या खातीर मोगाच्या भावनांनी भयणीन तितली बेजाराय जाल्ली ताका. कितें म्हळ्यार देव मंदीर देवाचें घर, मागण्याचें घर, देवा बेडचो जागो. आज देव मंदिराक येता आसतना मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमचें थंय कितें शेवट आसा, कितें उद्देश. दक्तराच्या क्लिनिकाक येताना करेक्ट उद्देश धरून येता आमी. त्या दक्तरा कडेन अशें जाय जाय आमकां, वो दांत काडी जाय, ताणें फील करी जाय, कितें करी जाय, या आनी कितें. ब्युटी पार्लराक येतात न्ही, बरो उद्देश आसा. देल्या उपरांत पयलेंच्या वनी बरें दिसाचें न्ही, नातल्यार काल्याक वचचें थंयसर. तशेंच वस्तुराच्या शॉपाक येता आसतना पयलेंत उद्देश आसा, तवलें कापड जायचें, या आनी कितें पॅन्ट शर्टां जायचें. पूण मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ही गरजेक येता आसतना आमचो उद्देश कितें आसता, सारको आसता गी, सारको ना आसना थोडे पटी. देखून
इगर्जेक येता आसतना हांगासर येताना न्ही हांवें म्हणचें इगर्जेक येता आसतना आमचें नेसान त्या रितीचें थोड्यांचें कशेंय जाता नेसल्यार जालें वटारे डिक्कोर म्हणटात तें येवकरिस्ताक साज जालें येवकरिस्ताक गौरव दिवचें तसलें ना बात्याना सारकें थोडे फावटी गेल्यार जालें आमकां आनी थंयसर इगर्जेक वयची रीत रावची रीत बसची रीत आमचो उद्देश सारको ना म्हणून कोणें सांगचें म्हणना पळयतना अंत करता थोडे फावटी मिसाक वेताना केदाळ्या गेल्यारय जालें वचप आसल्या उपरांत आयल्यार म्हणलें एक गीत जाता मीस आखेर जाता न्ही तशेंच निमाणें गीत जावच्या पयलें दवलीं भायर म्हाका अशें भावना भयणीनो देव मंदिराक गेल्या उपरांत सम्याक आमी भेटनातल्यार ताका भेटून कितें उपकार ताका आमी भेटोंक जाय तसो अणभव जाय इगर्जेक वचचें म्हळ्यार तुजें वाहन गॅरेजीक व्हरताय पळय गॅरेजीक व्हरून फाटीं हाडटना तितल्यांत आसल्यार तशेंच आसल्यार जाता गी इगर्जेक गेल्या उपरांत ही गॅरेजीक आमी गेल्ल्या बरी म्हळ्यार थंयसर वाहन व्हेल्ल्या बरी काय आमचें ती दूख व्हरून येता आमी बेजाराय व्हरून येता निराशा आमचे अत्रेक आमचो गरजो व्हरून येता देवाक भेटल्या उपरांत आमचें तें आत्मीक रितीन कांय बरेंपण जाय आमची दूख बेजाराय पयस वचून समाधान आमकां मेळ्ळें जाय मागण्यान आमी रुपांतर जाय जेजू रुपांतर जाल्लो आत्मकाच्या भावनांनी भयणीनो तसलो अनुभव आमकां जाय तर वी हॅव टू एनकावंटर दी एवकरिस्टीक लॉर्ड जेजू थंय मिलागात आमकां जाय तर आमच्या देव मंदिरान तसलो अनुभव आमकां जाता की जायना तर कितें उणेंपण आत्मकाच्यान आमच्या देव मंदिरांनी आमी पळयता काजारांक सोबानाक आनी कितें कार्यक्रमांक बरें डेकोरेशन सोबीत फुलां कितल्या मोलाचीं करता इवन व्हडल्या फेस्तांकी कांय म्हणें ना आमकां दाराळ आसा आनी थंयसर सोबीत क्वायर आसता हांवें म्हळें सोबीत क्वायर रंगीत म्हणून सांगना हांव सोबीत क्वायर थंयसर टी आनी कितें सगळें आसता पूण म्हाका भावनांनी भयणीनो आमच्या देव मंदिरान मागण्याचें वातावरण आसा गी आज आमच्या संभ्रमा वेळी आमचो आवाज सोडून येता थंयसर मिसा उपरांत पळया गे फोटो सेशन थंयसर स्टुडियो नाका आमकां इगर्जत कितें उलोवणें कितें गालटो देवा करगा आमच्या बिसायबान थारायल्याक नियम दिला थोड्या इगर्जीन पाळतात 2 फोटो आनी देखून आमी पयलें सांगचें उलोवंक आसल्या भायर वचून उलय इगर्जीन भक्तीपणान रावा ह्या देव मंदिरांनी म्हाका भावनांनी भयणीनो देवाक भेटिल्ल्या वरवीं देवाचो संबंद बरो जाय पेल्या लागीं बिगडलेलो संबंद बरो जाय तोवळ मात्र देव मंदिराक गेल्लो उद्देश सारको जाता तर ह्या मंदिरांत देव मंदिरांत देवा भेटिल्ल्या वरवीं देवान आमचें तें बिडार करूंक जाय ताचें शिवासन आमचें तें करूंक जाय आनी एका उतरान आमी देवाचें मंदिरान जाय कित्याक समारितान स्त्रिये कडेन उलोवन जेजून सांगिल्लें आसा दोंगराक जावं त्या दोंगराक ह्या दोंगराक वचनासतना आत्म्यान देवाक आराधन करचो वेळ आयलो नव्या सोल्ल्यान तर म्हाका भावनांनी भयणीनो जेजू मरिपात देव मंदिर आत्मीक कूड घेता म्हण येत देखून सांत पेद्रू ताच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 5 सांगता एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे पातोर तुमी जाया देवा मानवांचें आत्मीक बलिदाना क्रिस्ता मरिपात भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जाय देव मंदिर वयच्यान उलोवन पवित्र सभेचो विद्वांसो ऑरिजीन म्हणलो तो सांगता बिल्डींग बांदतना व्हड बळादी गट पातोर बांदपाच्या थळाक घालतात सगळीं बांदपाचें वजन ते पातोर सांबाळूंक शकतात कोण ते गट बळादीक पातोर ताणें सांगच्या प्रमाणे आमी जावन आसा देखून सांत पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 20 सांगता धर्मदूतांच्या आनी प्रवादीच्या बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडलां हाव ब्युटिफूल तर आमकां तसल्या बावर्ताचेर बांदून हाडलां म्हणून सांगीत क्रिस्ता शिवाय दुसरी बुन्याद घालूंक नजो म्हणटा जेजू तर आमी म्हाका भावनांनी भयणीनो जिव्या तेंपलाचे जिवे पातोर आमी जाय आमच्या आत्म्यांनी तर आमी नितळकाय सांबाळची गरज आसा देखून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 6 अध्यायांत 9 सांत पावल सांगता तुमची कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेनांत गी ह्या मंदिरांक देवाक आमी भेटतना एकामेकाक भेटोवंक आमकां साद एकामेका ते संबंद दवरूंक साद आनी एकामेका ते संबंद दवरून एकामेका ते त्या मोगाच्या मैपासाच्या चिंतपाण करण्यान आमी जियेतना आमचे समुदाय जिवाळ तेंपल जावन उबारूंक देवाक भेटोवंक आमकां साद जाता तर ह्या देवाच्या घरांत तें भक्तीपण आमी सांबाळून त्या देवाक भेटिल्ल्या वरवीं तसो अणभव जोडिल्ल्या वरवीं ती कृपा आपणायल्ल्या वरवीं देव आमचें ती बिडार करून दी देव हेरां ती बिडार करता म्हणलें वळखण घेवन एकामेका ती आमी चिंतपान करण्यानी हे गौरव दिल्ल्या मरिपात
एकामेकांतय आमी जिवे पातर म्हणून वळखून तो समुदाय आमी क्रिस्ताचो जिवान तेंपल जावन बांदून हाडूंक तुमकां आनी म्हाका हर एकल्याक पावस जावं दी म्हणून ह्या युक्रिस्तीक बलिदाना वेळार त्या जेजूची कृपा आमचे खातीर एकामेका खातीर मागया आमेन. हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आकाशी आमची काळजां मेळी केला गांव तुजे लागीं आती निर्वाही केला गांव तुजे लागीं आती निर्वाही. भाऊ भयणीनो, तुमचे आनी म्हजें बलिदान सर्पद्वेदारा देव बापाक म्हणटा तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाचे महिमे आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घे. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारका आपल्या परजे खातीर सांजुदे वाजन कतकती मोगान भेटयिल्लें मागणें आनी कलतेपणाचें साथ हेंची बी तुका भोवमान वालें. हे शिगूण आमच्या काळजांत वाडय. नितळ निर्मळ काळजाने पवित्र जिवनांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्वैधर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरयत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुदे वाजा पासत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थ्याच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता संगात सोडून कलतेपणाच्या दुबळेगायच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचें रक्षण जावन पावो केलोय. हें ताचें देखे बरीत परजळीत जिवेत आमचे काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णन उजवत असल्या आनंदान सर्गीच्या सरदूतां भक्तां सांगाती आनी तुवें सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हड उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेचपर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपली अशी सांग दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराचें हे रगत पदकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Babar tasa good purgatoria. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे बोला जीवन पण आम्ही पकडता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुणार जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सडवण्याची काल तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगा सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पोय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसा दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे काकुळकार तांकां तुजे सगळे मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे मये संगती भगन जे तिचो पोती भगन धर्मदोत भगन जे वाज आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सांत सिसिलिया आनी सगळ्या भक्तां बरोबर स्वस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां पाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुमिया जेजून आमकां मागोवंक शिकयला त्या सुत्रांनी बापा कडेन बाबरतान आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं ते राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी तो संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत फुडो दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटांतलें आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींच्या बागांनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचें येणें पुर्वशन अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सरपातकांतलें सुटय सर्वा कांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबरतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबय आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्त
देवाची शिळी ती संवसाराचें पाप करता. जिवीत दिवच्या ह्या जेवणांत वांटली जावंक सोम्यान आमकां आपयलां आमी सुभागी. तुमच्या आत्म्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटा. म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 170 आणि 5 175. सोम्याच्या जेवणाक आमी मुखार सरया, ताचे संगी रावया. सस्ती जिणेचे आमी काळ सेव्या, नवे जिविताक सोडया. ये सोम्या तूं ये, दुर्बोळ पिडारते, आका काळोख मोजो गावडाय, सता वाटेर म्हाका चलय. ये सोम्या तूं ये, दैवी जिवदातारी, सर्गीच्या सुखाक प्रार्थोया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुज्या पोण्या पळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणां दोदोशी केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सगलेल्या सर्गींच्या जेवणावरी तुज्या एकवटान जियोची ताण आमच्या काळजान सडय, आनी सांज तुजे वाजाच्या परसळीत शिकोवन आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपाक दी. हे मागता हांव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. संभ्रमीक आशिर्वाद चोळूंक तुमचे तकले बगयात. सर पदवेदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांत निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडावरी तुमकां बाबरतान बरवचन आनी मोगाण तो बरो आनी तुमचे कुटुंबाची बऱ्या करण्यानी व्हळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमचे पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे सोलोंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक फावोंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सवय सदां आसूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मुखाचेनो ह्या पवित्र थळारे सांज जेवाच बापा मुखांतरे बरेपण जडोवंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक बाप संतोश तशें म्हजे नामी
बरो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले सर्व तुमचे इरादे सुफळ जावन दीत म्हणले आमचे मागणी आनी आशा जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्लें मानादीक बाब पाऊल पिंटो सांजुजे कामेली फिरगज मेर्ला पादांव निर्मार्गा फिरगजीचे विगार. मोगाळे याजक बापानो तुमी आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सवें सांगातपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. सर भक्तिकांच्या नांवी हांगासरच्या पाद्र्याबांच्या नांवी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावान तुमकां सर्व बरें मागता. देव बरें करूं पाद्र्याबा. कुमसाराक सांगातपण दिला. कुम केल्ले फरंगी पेट कोवेंताचे पाद्र्याब मानादीक बाब दिलराज तशें फादर संदीप नवस पाद्र्याब तांच्या कम्युनिटीक मेळ्ळा. देखून पाद्र्याबा तुमकांय बरो येवकार आमी मागता आनी तुमचे मिसांव फरंगी पेटे कोवेंतांत थंयसर तुमकां तशें देवाक मेसवनचें जावं दी. तुमच्या सेवेक देव बरें करूं. कांताराचें मुखेलपण घेवन मने सैमन पायस आनी ताका सांगात दितेल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मनेस्त आमच्या तरणाट्याक लायनल ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मनेस्त स्टिफन मेंडीस आनी सर सिबंदेक देव बरें करूं. सांजेचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. मोगाचे सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतल्या आयच्या दिसा लूर सायबीन कैरांगळा वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजेचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा जेजूचें पवित्र काळीज पांडीकट्टा वाड्याकारांक जावन आसा. मोगाच्या हांगासर सर्तींनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या. इगर झाडून पुसून नितळ करच्या. मिसाक सर्तीची तयारी करच्या. दान मिसां घेवन कुमक करच्या. स्टॉल पळोवच्या. मिसा वेळार वाचा पोसच्या. काणीक जमो करच्या. दानारुपी पुण्यक्षेत्राच्या बरेपणाक कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावर करच्या. सर्वांक सांजेचे वाज बापाच्या सर भक्तिकांक सांजेचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वाद आमी मागता. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. कळवणी ह्या परी आसा. भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर थंयसर हॉलांत आसात. ताचो फायदो आमी सर्वांनी जोडचो. मिसार वाचपा वचून खुशी व्हरतल्यांनी शुक्रार आराधना सुरू जावच्या पयलें म्हणजे 10:30 वरार पयले साक्रिस्तीक येवन थंयसर पाद्र्याबाक मेळचें. जुज वाज भक्तिकांच्या वॉट्सअप ग्रुपाक नांव भरती करूंक कोणाय की खुशी आसा तर तुमचें वॉट्सअप नंबर आनी नांव आनी गांव बरोवन दफ्तराक दिवचें. हरी एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मध्ये पुनशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसा आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरान थंयसर दिवी येता. डिसेंबर म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता सांजेचे वाज स्टॉलान तुमकां मेळटा. ह्या वर्सा सांजेचे वाजाची वार्षिक महापरब डिसेंबर म्हयन्याच्या 6, 7 आनी 8 तारीखेर आसतली. डिसेंबर 1 तारीखेर वज्याचो पुरशांव सांजेर 3:30 वरार मुडी पुय गर्जे थावन तुमी हाडच्या वज्यांक स्वागत आसा. डिसेंबर 5 तारीखेर ब्रेस्तारा फेस्ताच्या पयल्या दिसा पिडेस्त आनी मलगड्यांचो दीस. त्या दिसा सांजेर 3:30 वरार प्रायवंतांक मलगड्यांक पिडेस्तांक कुमसरांनी 4:30 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें आसतलें. बाब फ्रँकलिन डिसोज शिवमोगा दिएसीजचो मिसाचें बलिदान भेटयता. फेस्ताचें प्रधान संभ्रमीक मिसा डिसेंबर 6, 7 आनी 8 तारीखेर 10:30 वरार आसतली. ह्या मिसांक काणिकेच्या पुरशांवांक तुमकां काणी काडूंक खुशी आसा तर तुमी हाडी येता. सांजेचे वाज बापा मरिफात तुमच्या जिवितान बरेपण वाजेपा जाल्यार एका पेपरार बरोवन थंयसर ऑफिसांत दिवची. नायसर आमच्या स्टॉलाक दिवचें. तुमचें नांव, तुमचो गांव, फोन नंबर आनी कितें बरेपण जालें गी म्हणलें मुखल्या दिसांनी तें ल्हान बुकाचेर ह्या पत्राचेर परगट करूंक आमकां एक सलीस जाता. आनी ह्या जाग्यार जावचें तें घडिता हेरांक कळीत जावंक साध्य आसा. देखून कोणायकी असलें बरेपण घडलां तुमी बरोवन थंयसर फोन नंबरूय दिवचें तुमकां कॉन्टेक्ट करच्याक. मुखाच्यानो हांगासर जेवणा खातीर तशें हांगासर जावच्या वावरा खातीर
बरें मन दाखोवची साबार आसात तांकां आमी मान करूंक कशी व्हरता आयचो प्रधान याजक तुमकां वाद दिवन मान करतलो तुमचें नांव हांगासर उलो करता आसतना जर तर तुमी पयलें दिला वाद व्हरूं ना जाल्यार तुमी मुखार येवन वर येता आशा डेसा बेलतंगडी 5,000 रुपये जेवणा खातीर मेर्लॉन फेर्नांडीस लोरेटो 500 रुपये जॉन वॅलेंटिना डिसोजा तलापाडी 1,000 रुपये विशाल डिसोजा कुलशेखर 1,500 रुपये मॉली सल्दाना मँगलोर 1,500 रुपये रिचर्ड लिझी डिसोजा फजीर 2,000 रुपये फिलिप डिसोजा फजीर 2,000 रुपये तशेंच दर हांगासर जावच्या बऱ्या कामांक कुमक केल्ले आसात फिलिप डिसोजा नारामपाडी 1,000 रुपये तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुचे वाज बाप तुमकां दराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी तुमकां सर बरें फावो करून दी म्हटल्यार आमचें मागणें जावन आसा मोगाचें न्हू हांगासर जावचें डिसेंबराच्या 5 तारखेर पिडेस प्रायवंता खातीर सांजेर 4:30 वरार मीस तशें 6-7-8 तारखेर फेस्ताचो संभ्रम आसपासान तुमच्या शेजारा कळया आनी हांगासर जुजे वाजा बापा मुखांतर ह्या पुणथळार येवन बरेंपण जोडूंक तुमकां सर्वांक बरो एक संद्राप अवकाश सर्वांक आमी बरो येवकार मागता आतां सांजुचे वाज बापाच्या नोवेनाक आमी उबी रावया दयकन बसात मकाळ भाव भयण हप्त्या मदें हांगासर तुमी येतात सांजू जेवास बापा मरिफा तुमकां जाल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवन आनी तुमच्या मुखल्या जिविताक कसलें गरज आसा तें तुमी मागोवन जायतीं ते सवां तुमी बरोवन घालतात हीं सर्व ते सवां हांगासर आसात हीं ते सवां सांजू जेवास बापाच्या पांयां तळा समर्पण दिता आसतना तुमी आशिल्लें तुमी मागल्लें सर तो तुमकां फावो करून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा अर्गां मागणी ह्या पडी आसात ताप गूण जावन बरी भलायकी फावो केल्ल्याक आस्पत्रेंत आसलें एक भुरगें बरें जाल्ल्याक बायोप्सीक धाडिल्लो रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक गर्भकोशाचो रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक पांय दूख गूण जाल्ल्याक आनी शुगराचो रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक व्हडल्या रितीन हेरिगे आगे आरोग्य केरां मागो जनिसी धक्के बरें काम मेळिल्ल्या खातीर धैर्यान समस्या फूड करूंक आदार दिल्ल्या खातीर ते सवां ह्या परी आसात कॅन्सर पिडेन कश्टून जेकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावन बरी भलायकी मेळच्याक गांवांत ना तर परगांवांत जाता तितले बेगीन बरें काम मेळोवंक बरी भलायकी आनी मतीक समाधान मेळच्या खातीर वडिलांची कसलीच चड नासतना मोगाराच्या चलया कडेन लग्न जावंक फावो जावच्याक आर्थीक समस्येंत सुटका आनी टेन्शन पयस जावंक मतींत आसलीं चिंता पयस जावन मतीक तशेंच घरांत समाधान आसूंक BSc नर्सींग करूंक गव्हर्मेंट सीट मेळयले एकल्या मुखलें शिकप करूंक बरें करपा फावो जावच्याक एलर्जी शेळ कोंकणी ताळो दूख ताप दोळे कर्जूंचे उणे जावंक आनी गूण जावंक 5 जाणांनी पाट हात पाय पेंकाट दूख दोंपराची दूख उमटी दूख गांठी दूख गूण जावंक मागला रीण दिल्ले पयशे बेगीन पाटी मेळच्याक रिणांतले सुटका आनी रीण फारीक करूंक फावो जावच्याक 9व्या क्लासींतल्या शिकच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत आनी शिकलें उगडासान दवरची सकत तेगा जाणां तैराड पॅरलीस गँग्रीन फिट्स गॅस्ट्रीक गूण जावच्या BP शुगर नॉर्मल जावच्याक एकल्याचे पांय दूख गूण जावन सारके चलोवंक जावच्याक एका प्रायवंताक बरी भलायकी मेळच्याक एकल्याच्या तोंडार आसलीं कंदां आनी माथ्यार आसलें डॅन्ड्रफ वेच्याक आमाल पिवन सोडून घरांत शांती समाधानान जियोवंक 7 जाणांक भुरग्याचे देणे फावो जावच्याक 5 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर आनी 14 जाणांक बरें खाम मेळच्या खातीर शिरांची पिडा आंग दूख पोटाचे समस्या किडनी समस्या गूण जावंक 2 जाणांनी मागला तेका जाणांनी तकली बडाबड गूण जावं मायग्रेन समस्या परिहार जावच्याक आस्पत्रेंत आसच्या पिडेसां बेगीन बरी भलायकी मेळच्याक घरा माय सुने मोदें माया मोग आसून बऱ्या तरान जियोवंक जाग्याचे समस्या बेगीन मोगान इत्यर्थ जावच्याक एका भुरग्यान इस्कॉलान टिचरीन शिकयलें बऱ्या तरान शिकोवन बरें अंक काडून पास जावंक एका भुरग्यान सारकें चलोवंक आनी उलोवंक फावो जावच्याक फस्ट BScच्या भुरग्याक
शिकोंक बरी मत आनी शिकले उगडास जावची सकत बरे अंक काडून पास जावच्याक परगांवांत आसच्या एकल्या वेगळी काम मेळोंक आनी सीव्ही इंटरव्यू पास जावच्याक घर बऱ्या अमलाक विकून वचोंक काडिल्लें रीण बेगीन फारीक करूंक जाग्याची केस सारकी जावच्याक एकल्याचे लिव्हर समस्या आनी हळदुवो रोग बेगीन गुण जावच्याक कताराच्या एका भयणीक बरें काम मेळच्याक एका कुटुंबांत आसल्या समस्यांत सुटका मेळच्याक एकल्याची कफा आनी दंबांची पिडा गुण जावच्याक दादल्याक बिडी ओडची सोडोवंक हातीन धरिल्लें काम बऱ्या तरान जावच्याक एकल्याचें बरें घर एकल्याक बरें घर फावो जावच्याक घराचें काम बेगीन पोंता पावोवंक क्रशेक बरें फळ मेळच्याक एकल्याची शेळीची एलर्जी गुण जावच्याक भुरग्यांक बरो फुडार मेळच्याक बाळथेर बऱ्यान जावच्याक आनी भलायकी बरीत भुरग्यां जल्मोवच्याक दोगां जाणांनी मागला 4 जाणांच्या मतीक समाधान मेळच्या खातीर 5 कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी फावो जावच्याक 3 वर्सांच्या भुरग्यां सारकें उलोवंक जावंक दोगां जाणांनी एक विशेष गरजा खातीर मागलां दोगां भुरग्यां तशें वडांचो ताप गुण जावच्याक जबरदस्त चलोवच्या शेजाऱ्यांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक एकल्याचो राग पयसान आवय सांगता मोगान उलोवंक एका कुटुंबाक देवसराच्या उपाद्रांत मुक्त मेळोवंक भुरग्याची जडाय सारकी जावंक वेट गेन जावंक ल्हान भुरग्याक खानाच्या देगेन आसलें सिस्ट सर्जरी नासतना गुण जावंक बँकांत दवरलें भंगार सोडोवंक आनी रीण फारीक करून साध्य जावंक एका प्रायस्त स्त्रीक बरी भलायकी मेळच्याक विकून गेल्ल्या जाग्याचे पयशे बऱ्या तरान दिवच्याक तांच्या मतीक उजवाड जाग्याचे रेकॉर्ड आनी इतर सोरून व्हेल्ले बऱ्या तरान फाटी दिवच्याक जागो आक्रमण करतल्यांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक दुस्मनांतले इग्नानवरांतले आनी पिडेशिरांतले राखून व्हरच्याक परगांवाक वचोंक विजा खातीर जायत्यांनी मागला तांकां विजा आनी बरें काम मेळच्याक बोलेरो गाडी बऱ्या मला विकून वचोंक आनी लोन फारीक करूंक एकल्याक बऱ्या सांबाळाचें बरें काम मेळोवंक घरा बागला मनासर मारोग जावच्याक जागो बऱ्या अमलाक विकून वचोंक अर्द्या रावलें नव्या घरचें काम बेगीन पोंता पावोवंक ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಕೆಲಸ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಲು ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗಲು ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ದೊರಕಲು 3 वर्सां आनी 5 महिन्याचे एक भुरगें पांय पडापोड आनी न्हिदेर उठोन उलोवचें सारकें जावच्याक तकलेच्या शिरेच्या पिडेंत कश्टूंच्या एक स्त्री आस्पत्रेंत आसा तिचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक आनी बरी भलायकी मेळोवंक शिकोवंक आसता जाल्यार भुरग्यांक बरी शिकोवंक बरी मत आनी शिकले उगडास दवरची सकत उलोवंची समस्या आसल्या भुरग्याक सारके रितीन उलोवंक आनी बरी भलायकी मेळच्याक काजार जावन 7 वर्सां जाले एका काजारी जोड्या भुरग्याचे देणे फावो जावंक एकल्याक आपल्या इंटर्नशीप उपरांत बऱ्या हॉस्पिटलांत काम करूंक फावो जावच्याक जवळ्या भुरग्यांक उलोवची सकत मेळच्याक चेरक्या भुरग्याचें भाग फावो जावच्याक दोगां जाणांनी खाजार जावंक मौन करूंक एकल्यान हिंदू धर्माच्या पातयेंतलो भायर येवंक दोगां जाणां तकली पडापोड मातयेन दूख पोटाची शिरांची दूख गुण जावंक तोंडा भितर आनी तळ्या भितर फोड पोटचे रावंक दुबयंत बरें काम मेळोवंक डिसेंबरांत बरोवच्या ACC एग्जामांत पास जावच्याक आंगाची एलर्जी आनी खरोज बेगीन गुण जावच्याक एकल्याची कोंकणी शेळ गुण जावच्याक तोंडार पडली मुंबरां वचून तोंड नितळ जावंक आनी एलर्जी गुण जावंक आर्थीक समस्याक वाट दाखोवंक मुंबयंतले बिझनेस कामागारां सगळें बऱ्यान चलोवंक मोबायलांत पयस रावन बरें करून शिकोवंक 6 जाणां भुरग्यांक बरी भलायकी फावो जावच्याक युरोप प्रोसिजर बेगीन जावन वर्क परमीट मेळोवंक दोगांची आंगाची एलर्जी गुण जावंक कथा संपूर्ण नितळ जावंक एका मलगड्याची पाटीची दूख गुण जावंक ही सर्व तेसावां आनी कसले इरादे तेसावां मागोवन तुमी हांगासर आयल्यात हे सर्व सांजुजे वास बापाच्या पांय तळा आमी समर्पण दिवया हात उबारुया एक आमच्या बापा एक नामान मरी एक आनंद बापा दिंबी घालून म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तुजो देव आनी देवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंते मरिये देवाचे मे आमा पापयां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे गले आमे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञा देशा देदसत आनी दान सर्वता आमे सांजुजे वासाची लदीन समिया काकोळत आमची कर सुमिया
काकुळतमची कर क्रिस्ता काकुळतमची कर क्रिस्ता काकुळतमची कर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयन ऐकमका क्रिस्ता दयन ऐकमका सर्गींच्या देवा बापा काकुळतमची कर देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुळतमची कर शांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतमची कर गोंयच्या बेनावलेन जल्मल्ल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापाच्या देवासपणा वाढवून आयल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर दुबळी करायची जिनी जियोन सो गुर्तू जावन रित्या पायांनी सगळे मिसावून काम केल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या किनाऱ्यान पवित्रपणाचं परमळ पासरल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंका दुग्धोने संपडल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर मरिय मायेचो सेवाक जावन आपणाक मरिय मायेच्या हातान समर्पिल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नाच जावन वेच्या कथोलिक बोवार जिवो केल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तिमय आधार मरिय मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर कष्टान संपडलेल्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर बाबाट दवरून जिने दायले सर्व कष्टान वार दैरान सोसल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बागना जाल्ल्यापासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर बाबार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गोवळ्या काल हिंडा धाडून वावरलेल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकोन सर्वांक देवा सरशी हाडून पेसाडल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले बगस समकाय सुम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले दयनाय कमकाय सुम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले काकुळतमची कर नोवेनाचे मागणे हे सांजू जेवास तू आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीत हांव देवाची बेसांव आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवान आमकां एक आदर्श तुवें चलयली वाट आमचे क्रिस्तीने मेल फंक तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पिता सांजू जेवास देवाच्या मोगान तुजें काळीस पेटतलें तुज्या जिणेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तो सुमोग हजारो लोकां मनशां तूं सुटसुटीत जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडायलेल्या सरशीतून धांवलोय तांकां जिविताचें उतार प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतार प्रगट करून आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या बाच्या विशयां चिंतूंक आमकां शिकय सांजू जेवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिड्यांत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजान तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेन नवो भरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारी बाय शिकयलां आसता जेजूचें सारकें दुर्बळें आनी कश्टांतल्या थंय पळयोव आनी तांच्या सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजू जेवास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सभारान देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकाराचा देवा संगी तूं आसाय थंय हांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनंती कर ही घडी भर मावूनपणी आमच्यो गरजो सांजू जेवास बापाच्या पांय तळा समर्पिया संगता मागया सांजू जेवास देवाच्या मोगाळ वेंगेता केदीस पयसो आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सरपासांतान आमकां राखून व्हर बवडता गाडवेच्या संगती बली जावन दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरिय मायेच्या गोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सगळींच्या घरांत ससना जिवेंचे भाग आमकां मेळाशें कर आमेन सोम्याच्या नांवे आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संसार सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं तुमचे समय आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान वेजमेतां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवाका सांजू देवाजान आपले जिणे आनी मरणान जायतीं असर्यां करून तीस मोबाळाय लोकां दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडलें तेचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतल्या विघ्नांतल्या आनी अनवरांतल्या आमकां निवार येगडी आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्या आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हणून मागता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन
सर्वेश्वर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. प्रार्थूया आज सांज देवाच्या नोवेनाच्या दिसात ताका आमी मान करता ताची महिमा आणि संतोष एका देवातान येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां बरो. आमेन. सांजू देवाच्या विनवण्याने सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतले तुम्ही सुटोन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सरून तुम्ही वाडोवंक शेकी सेवे साखरेचे मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. आमेन. सांजू देवाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमच्या खातीर विनंती करता म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुम्ही सगळे त्या बापान बसायलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून सस्ना संतोष भोगूंक पावो. आमेन. आणि त्यास सोडवून धरा. देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सवय रावो. आमेन.
देवास बाप्पा बापा सत्व नाते कर बघेवन कुर्साचे करवे निवरम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.